फोंड्या 55 MLD रायझिंग मेन पायपलायनीक गळती लागिल्ल्यान संबंधित प्रशासनान दुरुस्ती काम सुरू केला। या दुरुस्ती कामाक लागून काय वाठारांतल्या उदका पुरवणीचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा। फोंड्या, उसगांव, बांदोडा, मडकय, बोरी, ताळावली तशेंच हेर वाठारांत हाचो परिणाम जातलो। देखून लोकांनी उदक जपून वापरचें अशें कळीत केला। दुरुस्तीचे काम पुराय जातकच उदका पुरवण परतून सुरू करतले अशें संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगले। लिकेज पायप मातशे सकयल देंवल्या कारणान ताका लिकेज चालू जाली। सो पावसान मागीर मातसो प्रॉब्लेम जातलो। सो आमी काम ते आतांच बिफोर मनसून करपाक थरयलें। सो आयज काम ते करपाक चालू केलें। ते रॉ वॉटर आमी पंप करता सकयल्यान प्लांटा वयल्यान वयर आमचो कुटी प्लांट आसा न्ही 55 ml 750 mm ची लायन ती MS आमी ट्राय करता काम आयज रातचे पर्यंत कंप्लीट करपाक, कित्याक की तितलो टेंटेटिव्ह कळना कितलो टायम लागतलो। कित्याक परत आमकां टेस्ट करची पडटली ती लिकेज परत जाली जाल्यार तितलो टायम मातसो वयर सकयल जावपाक शकता। आमी ट्राय करता बाय नायट आमी करता। रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सद्या फोंडा सिटी मातशी प्रॉब्लेम जातली। तीच लायन फुडें वता। सो आमची मार्सेल सायड, कुंभारजुवा, ओल्ड गोवा आनी सम पार्ट ऑफ मडकय, कुंडय ती एफेक्ट जातली। तिसवाडी बीन येतो येतलो तिसवाडी पार्ट ऑफ तिसवाडी बट कंप्लीट चेंजींग सध्या तरी पावस ऑलमोस्ट मॉन्सून ऑन सेटाचेर पावल्लो आसा। सो मोस्टली उदकाचो तितलो प्रॉब्लेम जावपाक जायना।